Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Live is. Needed to, right? Yeah. I think it's Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magala Baba, या वेळार तुका हांव दिन वाचतां वाक्य दीस तुवें आमकां तुजें सांगाता सारूंक फावो केलें देखून न्हयच तुजें सांगाता पूण हेर म्हज्या आमच्या बाबा भयणां सांगाता तुजें उतर शिंकून दिसभर ही तुज्या उतराची शिंकोण तुज्या राजाची शिंकोण तुवें आमकां आयज दिसभर दिल्याय तुजो मोग कितें पळय तो तुजी काकलूत कितें पळय ती आमकां तुवें आयज शिकयलें आमकां उगडापी केलें मोगाला बाबा हाचे पासत हांव तुका दिनवासतां आनी आयजूच न्हय पूण दर एक दिसा तूं आमचे सांगाता चलताय म्हूण हांव सोत मानतां कित्याक मोगाला बाबा तूं आमकां आपल्याची भुरगीं म्हणून पाचारताय चाकरां न्हय पूण आपल्याची भुरगीं आनी हें एक वर तें देणें तुवें आमकां दिलाय आमकां तुजीं भुरगीं म्हणून पाचारून तुवें आमकां तुजीं भुरगीं म्हणून उलो केलाय मोगाला बाबा आमी भुरग्याच भाशेन तुज्या पांयां सरशीं येता तुका नमस्कार करता तुजे लागीं वेळ सारूंक सोदता तुजे कडल्यान शिकोंक सोदता तर मोगाला बाबा तूं आमकां घोट वेंगेन घेवन बसताय म्हणून आमी तुका दिनवासता आनी वेंगेन घेवन बसून आमकां मोगाला बाबा तुजी जाणवाय दिताय तुजी शिंकोण दिताय आनी तुज्या मोगान आमकां बोधताय म्हणून मोगाला बाबा हांव तुका ह्या वेळार दिनवासतां पवित्र आत्म्या ह्या वेळार आमकां सगल्यांक तुजें सोत उगडापें कर तूं उलय म्हजे वरवीं तूं चिंत म्हज्या मनांतल्यान ह्या सेशनाचो टोटल कंट्रोल तूं घे पवित्र आत्म्या आनी जें आमकां शिकोंक जाय खंयसरी आमकां आमच्या जिवितांत करेक्शन करूंक जाय चेंज करूंक जाय मोगला पवित्र आत्म्या तूंच आमकां शिकय हें हांव मागतां आमच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन हालेलुया सुरू करतना एक क्वेश्चन विचारून करता क्वेश्चन विचारून करता म्हणल्यार सगळीं हांसूंक लागलीं ओके ह्या क्वेश्चनाक 10 पॉयंट्स आसतले क्वेश्चन हें आमच्या जिवितांत कश्ट कित्याक येता because of our wrongdoings why do we have struggles in life why do bad things happen in life one answer is because of our wrongdoings okay we should know Christ when we come closer to him so because of that troubles come because we are not in the who said that because we are not in the word of God okay because of our wrong thinking troubles come to increase our faith We don't make Jesus the center of our life. They come through life's lessons for you to learn the lessons, and also it is like you have to adapt to the word. It is like the Lord is teaching you should follow the word of God to solve the problems. It's a life's Okay. lesson. You have So, to go through the trials. okay to teach us life's lessons because we don't make Jesus the center of our life okay yes brother problems that we have in our life are not given by God. Yeah, correct.
Yeah, but then that does not, I agree with you. The problems in our life are not given by God. When I said that, I only asked, why do those problems come? Why do struggles come? I said this to negate all the answers given by them that God is giving so that their faith increases in it. Okay. Thank you, Jesus. You're not wrong in that, yes. So when we say problems come, we don't mean that God is sending those problems. Through those problems, yes, our faith gets developed. But then automatically it does not get developed. Those problems don't develop our faith. जे कोश्ट येतात, त्रास येतात, ते कोश्ट त्रास आमचो भावार्थ वाडयना. पूण त्या कोश्ट त्रासांतल्यान जेन्ना आमी देवाचें उतर वेव्हारांत घालता आनी ताचो फळ पळयता, ते देवाचें उतर आयकून पाळून वेव्हारांत घालून ते देवाच्या उतरांतल्यान आमचो भावार्थ वाडटा. हालेलुया. सो सगळीं जाणां अग्री जाता, एवरीबडी अग्रीज, God does not send problems in our lives. Okay? But then, did God not? I heard sometimes. So sometimes God sends problems in our life, sometimes He does not. So when you've been naughty, that time God sends problems in your life. Is that what it means? I don't know who said. I'm looking at you because you are very nice puppy face you are making over there. Okay, because He chastises us. Thank you, Jesus. When the Israelites were sinning, God, they were taken as captives to Babylon, and because of their sin, God, the Psalms tell us that. Thank you, Jesus. Yeah, God was hardening Pharaoh's heart every time. Okay, let's go deeper. We'll get an answer by the end of the session. Thank you, Holy Spirit. So now let's consider Adam. Let's start from the beginning. Adam. Now, when he was pushed out of the Garden of Eden, so there was one kind of trouble that he had to go through. So that trouble God put him through. Correct? What do you all think? कितें दिसता? ओके, आदामाक जरी आमी धरलो, आतां संवसारांत सगळ्यांकीन पयलो मनीस जावन हारलो. आतां ताका जेन्ना गार्डन ऑफ इडनांतलो भायर घातलो, तेन्ना ते कोश्ट देवान ताचेर धाडले. It's because he disobeyed God. Okay. सगळीं जाणो न्ही आदाम आनी एवेची स्टोरी. कोण नखो हात वयर काडात. जाणोत न्हू? थँक यू जीसस. तर देवान आदामांच्या जिवितान कोश त्रास धाडले. होय ब्रदर, देवान आदामांच्या जिवितान कोश त्रास धाडले ना? कोणें धाडलो तो? ताणें मागून घेतले. ओके ओके, थँक यू जीसस. एवेन पातोक केले, ताका लागून कोश्ट येयले. सारकें. आतां हाजो मिनींग हो की देवान आपली आपले रोचणेक एक ऑर्डर घातल्या. देवाची रोचना खंयच्या खंय वयल्या वयर ना न्हू. ताणें जें कितें रोचलां तें सगलें एके ऑर्डरीन रोचलां. जें कितें रोचणेक जावन आयज पासून जें चलता तें देवान जी ऑर्डर घातल्या ते ऑर्डरीनूच चलता. आदामाच्या टायमार पावस पडटालो ना?
पावस केन्ना स्टार्ट जालो तर प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. ओके, णवाच्या टायमार सन तरी हाडलो काय की तोय णवाच्या टायमार आयलो? सन हाडलो. हां, सन फकत सकयल रावतलो, तो उदें ना हाडलो. फकत णवाच्या टायमार उदेतलो. हां, आदामांच्या टायमार उदेतालो. सेम सन तो रिप्लेस जाला आतां. सेम मुनूय सेम हाडलो काय? सो मुनूय रातचो येतालो दिसाचो? Lifespan was bigger, yes. But the laws that God had put in place, झाडां जमनीच्यान वयर येतालीं, वयरच्यान सकयल वतालीं. सकलच्यान वयर येतालीं न्हू. So God had put everything in order, and all those things were running because of certain laws that God had put in place. कसले तरी नेम देवान आपले रचनेचेर घातलेले आनी त्या नेमा प्रमाणे सगळीं रचना चलताली. वय तर सुर्या चंद्रिमांकूय नेम हाडलो. लॉज आर नेम ओनली नो इन कोंकणी. नेमूच म्हणटा न्हू. नेम कायदे. लॉ इज कायदो. बट आय एम नॉट युजींग कायदो बिकॉज कायदो म्हणल्यार मागीर आमच्या मनान मागीर एक दुसऱ्यान पिक्चर पेंट जाता. ओके, नेम. ओके, समजलें न्ही तुमकां? नेम, कायदो. हां, नियम इज इन हिंदी. कोंकणीनूय नियम आनी नेम एकूच. ओके, हांव नेम म्हणटा. तोरां खंय? तोरां हांव म्हाका जाता पळय. ओके, थँक्यू जीसस. तर नेम, कायदे तुमकां गमोन येयले. सो सुर्या चंद्रिमांक नेम कायदे हाडले. उमक्या टायमार उदेतलो, उमक्या टायमार वेतलो, सुर्या गेलो, चंद्रीम येता. तशेंच उदकाक सुकती भोत्ती येवपाकूय नेम आहा. जाय त्या टायमार आपूण येना न्हू ते, तांकांय नेम कायदे आहा. सो सगळी रचना एका नेम कायद्या प्रमाणे चलताली. कित्याक सगळें आपल्याक जाय तशें जालें, संवसार बरे भशेन चलतलो आसलो ना न्हू. थँक्यू जीसस. तर हेच भाशेन देवान जेन्ना मनशाक रचलो तेन्ना मनशाच्या जिविताक देवान एक नेम हो कायदो घातलो. एक नेम आनी कायदो घातलो. वय आतां हाचो हेतू कितें आसूंक जाय आसलो? की तुमकां कितें दिसता देवाचो हातून हेतू कितें आसलो आसतलो? हेतू हेतू म्हणजे पर्पज, मोटीव. सो हातून देवाचो कितें मोटीव आसलो आसतलो? सुर्या चंद्रिमांक कायदो घालूंक हेतू कितें? सगळें ऑर्डरीन चलोंक न्हू. तर मनशाकूय एक नेम हो कायदो दिवपाक हेतू, पर्पज सेम आसलो. मनशाचें जिवीत बरे भाशेन ऑर्डरीन चलपाक. गॉड देवाचो डिझायनूच तो न्हू. देव वयल्या वयर कांय करिना, कांयच्या कांय करिना, आलतू फालतू कांय करिना. सगळी रचना जरी ताणें एका नेम कायद्या प्रमाणे ऑर्डरीन चलपाक रचल्या, मनशाक आनी देव डिफरंटली ट्रीट करचो ना न्हू. वयल्यान देवाक मनशाचो सगळ्यांकीन सुबेज मोग घाल्लो. तर ताका जाल्लें मनशानूय आपलें जिवीत तें ऑर्डरीन चलयलें आनी ताका लागून ताणें तो नेम कायदो मनशाक दिलोलो. हालेलुया. आतां देवान मनशाक आनीक एक क्वेश्चन, बोनस पॉयंट्स 20 मार्क्स. देवान मनशाक खंय रचलो? गार्डनान? आउटसायड द गार्डन. दोनूच आन्सर आहा, इधर आउटसायड द गार्डन और इनसायड द गार्डन. तूं म्हणटाय sorry brother. Where did God create Adam? In this world? In his words. Okay, but then he did not stay in his words only, no? He received a physical body.
WORD. He did not speak word and create man. He took mud and fashioned him out of that. And then he breathed in. God did not say, let there be man. He did that for the other creation. Yes. Yeah, but other this is where. Where? Yeah. दोनूच ऑप्शन आहा, चूज करात. कोण म्हणटा गार्डनान, कोण म्हणटा गार्डना भायल्यान. ओके, गार्डनान कोण म्हणटा हात वयर काडात. Who says man was created in the garden? No copying, okay, come on. It's okay, you can check. First he created man, then he created the Garden of Eden and all the fruits and the trees. First he created man and then he created the garden. Then he created Eve. That is correct. तो देवान मनशाक गार्डनान रचूंक नाहल्लो. देवान ऑफकोर्स गार्डन म्हणजे सगळी आपल्याची रचना मनशाक रोजच्या पयलीं रचली. ओके, पूण मनशाक त्या गार्डनान रचूंक ना ताणें. मनशाक रचलो त्या गार्डना भायर. मनशाक रचलो त्या गार्डना भायर. Can we put Genesis 2:8 to 7? Thank you, Jesus. कोणाक बिलीव जायना, लुक्स मेवता ते भाशेन ती चिंता हें मनशाक गार्डना भायर रचलो. ओके, no, it's okay. This is good. This is messy. No, okay, yeah, put KJV. And the Lord God formed man of the dust of the ground. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And man became a living soul. Okay? So now God has created man. Okay? Now let's go and read further. And the Lord God planted a garden. Oh, so he plants the garden after creating man. Okay? So if the garden is planted after man is created, can man be created in the garden? This is that old, who came first, chicken or the egg question. Zoritor gardenut na, मनशाक गार्डनान आनी रचूंक जायना न्हू. तर देवान मनशाक रचलो आनी ताजे उपरांत एक गार्डन प्लांट केलें आनी त्या गार्डनान ताका दवरलो. And the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. Hallelujah. Okay. Thank you, Jesus. तर पळोवया आतां. ओके, पयली सगळी आयली देवाची रचना. ओके, पयली सगळी आयली देवाची रचना, ताजे उपरांत आयलो मनीस आनी मनशा उपरांत आयलें गार्डन. तर आतां देवाची रचना गार्डना भायरूय हाडली. वय न्हू, जातलीच न्हू. पयलें जरी सगळी रचना आयली, ताजे उपरांत मनीस आयलो, ताजे उपरांत गार्डन आयलें, जाल्यार गार्डना पयलीं रचना हाडली. तर ती गार्डना भायर हाडली. पळोवंक गेल्यार समजता सगळ्यांक? वय न्हू. कोणाक समजना ती हात वयर काडात. कोणाक समजना ती हालेलुया म्हणात. थँक्यू जीजस, एवरीबडी अंडरस्टूड. तर पयली हाडली रचना, मागीर आयलो मनीस, मागीर देवान एक गार्डन प्लांट केलें आनी मनशाक त्या गार्डनान रचलो. हालेलुया. रचलो न्हू, मनशाक त्या गार्डनान भितर धाडलो. हालेलुया. आतां हें गार्डन देवान कित्याक रचलेलें काय?
हें गार्डन देवान कित्याक रचलेलें? हें गार्डन देवान रचलेलें कित्याक? जोरी तर आख्खो संवसार आहा, देवाक एक प्लेस जाय आसली जंयसर तो आनी मनीस बाराबर जियेतले आसले. आतां देव सगल्याचो रचणार न्हू. तो इन Genesis, very first line of Genesis, what does it say? In the beginning, that's it. In the beginning, God created the heaven and the earth. So there is the heaven, there is the earth also. Okay? Now, there is the heaven, स्वर्ग हा आनी संवसार हा. ओके? देवान दोनूय रचला. तर सगळी रचना हेवन एके भाशेन कुशीन धरया, पूण संवसाराचेर देवान सगळें रचलें. रचल्या उपरांत मनशाकूय ह्या संवसाराचेर रचलो आनी ताणें हांगासर एक गार्डन प्लांट केलें आनी त्या गार्डनान मनशाक धाडलो. मनशाक भितर सरोंक वसयलो. इज दॅट द करेक्ट वर्ड? ओके, मनशाक त्या गार्डनान धाडलो. आतां तें गार्डन कितें जाणो तुमी? दॅट गार्डन वॉज एन ओवरलॅपिंग प्लेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ. दॅट गार्डन when two circles come together. In the center, the two overlap. एक कॉमन एरिया हा मदें, वय सेपरेट एरिया हा वयर आनी सकयल, पूण मदें एक कॉमन एरिया हा, वय ती जावन आसली तें गार्डन जंयसर स्वर्ग आनी संवसार एक जाल्लो. आनी त्या जाग्यार देव आनी मनीस एकवटान जियेताले. देव आनी मनीस एकवटान जियेताले. आतां एकवटान जियेताले म्हणल्यार ते एके कुडीन नाहल्ले न्हू. पयले सुवातेर देव म्हणटा तो आमी इज अ स्पिरीट. मनशाक कितले भाग आहा? मनशाक कितले भाग आहा? सोल, स्पिरीट एंड समथींग एल्स. 3. थँक यू जीजस. मनशाकूय देव जशें देवाचें रूप तीग जाणांचें आहा, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो, तशेंच मनशाकूय 3 भाग आहा, स्पिरीट, सोल एंड बॉडी. आतां कोंकणीन जेन्ना आमी उलयता तेन्ना ते स्पिरीट आनी सोलाक जायते पाटी दोगांयकूय आमी आत्मो म्हणटा, पूण एक्चुली ताजो मिनींग खोलायेन पळोवंक गेल्यार स्पिरीट म्हणल्यार आमचो आत्मो, सोल म्हणल्यार आमचें मन. बिकॉज द सोल इज वेर वी डू आर थिंकींग, the soul is where our emotions are there. The soul is where we make decisions. So spirit मनशाक हा 3 भाग. ओके, स्पिरीट, सोल, बॉडी. ओके, आत्मो, मन आनी कूड. ओके, थँक यू जीजस. आत्मो, मन आनी कूड. तर जेन्ना स्वर्ग आनी संवसार एक जावन देव आनी मनीस एकवटान जियेताले तेन्ना तांचे दोगांयचे आत्मे एक जावन आसले. देव जेन्ना मनशा लागीं उलयतालो तेन्ना त्या आत्म्याच्या एकवटान गॉड स्पिरीट एंड मॅन स्पिरीट वॉज वन. You know how we know that? Because, can we go to verse 7? And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Hebrew भाशेन
ब्रेथ ऑफ लायफाक जें उतर आहा आनी पवित्र आत्म्याक जें उतर आहा तें सेम. तर देवान आपल्याचो पवित्र आत्मो आपल्याच्या स्वासा वरवीं मनशाक दिलो. तर तो पवित्र आत्मो देवाचो आत्मो आनी आमचो आत्मो एक जाले आनी त्या एकवटान ते गार्डनान जियेताले जंयसर स्वर्ग आनी संवसार एक जाल्लो. हालेलुया. आतां हांगासर देवान मनशाकूय एक नेम कायदो दिलो. हांगासर देवान मनशाकूय एक नेम कायदो दिलो. तो कितें जावन आहलो? एपल ट्री. डोंट ईट द फ्रूट ऑफ द एपल ट्री. करेक्ट? Don't eat the fruit of the tree of knowing good and evil. Hallelujah. कोणी तुमकां सांगीत एपल ट्री म्हणल्यार इट्स रॉंग. ओके, बायबलान एपल ट्री म्हणून बरयल्लें ना. तें आमच्या मनान बसलां भुरगेपणारच्यान तें आमी इमॅजिनेशन करता. इट्स नॉट एन एपल. दॅट फ्रूट वॉज द फ्रूट ऑफ द ट्री ऑफ नोईंग गूड एंड इवल. तर देवान म्हणलें ह्या झाडाचें तुमी जरी फळ खाशात जाल्यार तुमकां वायट आनी बऱ्या मदें अंतर करूंक गमतलें. हालेलुया. पूण ह्या झाडाचें जरी तुमी फळ खालें Hallelujah. प्रेज गॉड. आयकूं येता? ओके, थँक यू जीसस. कितें म्हणटालो हांव? कॅन वी इनक्रीज अ लिटल बीट? प्रेज गॉड. हालेलुया. कितें म्हणटालो हांव? हां, एप्पल खायनाका म्हणलोलो पळय तो. ओके, थँक यू जीसस. तर देवान मनशाकूय एक नेम कायदो घातलो. एका झाडाचें फळ जरी तुमी त्या झाडाचें फळ जरी तुमी खालें जाल्यार तुमी जरूर मरतल्यात. आतां हाचो मिनींग हो नाहल्लो की तुमी कुडीन मरतल्यात. हाचो मिनींग हो आहलो मरण म्हणल्यार जो देवाचो आनी मनशाचो आत्मो एक जाल्लो तो त्या पातकांतल्यान दोशी जातलो आहलो. हालेलुया. Thank you, Jesus. So that death was a spiritual death, where man, because of his disobedience, could not become one with God. Hallelujah. आता जे मेरेन मुनीस देवा सांगाता एक आसलो ताचें जिवीत त्या ऑर्डरीन चलतालें. जी ऑर्डर देवानूच आपले रचनेक आनी मनशाच्या जिवितांत घाल्ली. तें मनशाचें जिवीत ऑर्डरीन चलतालें. पूण जेन्ना मनशान देवाची आज्ञा देवाचो नेम मोडलो तेन्ना कितें जालें? ती डिसऑर्डर, तो सगलो घुसपागोंदोळ, तो केओस मनशाच्या जिवितांत भितर सरलो. ऑर्डर जी आहली ती ऑपोजीट जावन डिसऑर्डर जाली, केओस जाली, घुसपागोंदोळ जालो. केन्ना? जेन्ना मनशान देवान घातलेलो नेम हो कायदो मोडलो पळय तेन्ना. हालेलुया. आनी हाकाच लागून
जेन्ना मनशान तो कायदो मोडलो आनी ताच्या जिवितान पातोक भितर सरलें. पातोक म्हणल्यार देवान जें सांगलां तें करिना. पातकाचो जनरल डेफिनेशन जरी दिलें, पातकाचो जनरल मिनींग जरी दिलो, इट इज नॉट डुईंग वॉट द लॉर्ड हॅज आस्क्ड अस टू डू. देवान जें कितें आमकां सांगलां तें आमी करिना वा ताचे आड कोत्ता जाल्यार तें एक पातोक. ओके, तर जेन्ना मनशान देवाची आज्ञा आयकुना जावन ताचें ऑपोजीट केलें तेन्ना ताजो तो आत्मो दोशी जालो. आतां जोरी तर तो आत्मो दोशी जालो जाल्यार तांच्यांनी तो तुमकां मोदलो एक जागो दाखयलो हांवें, दॅट ओवरलॅपींग प्लेस वीच आय हॅड शोन. कॅन दे लिव इन दॅट सेम प्लेस? कॅन दे कंटिन्यू टू लिव इन दॅट सेम प्लेस? Because the specialty of that same place was God and man being one. But now when their spirit was disconnected from God, they had to be separated. Hallelujah. जेन्ना देवाचो आनी मनशाचो आत्मो दोशी जालो तेन्ना तांकां देवाक ते एका जाग्यार जे आसले, गार्डनान जे आसले, थिंगासरले दोशी जावंक पडले. आनी ताकाच लागून मनशाक त्या गार्डनांतलो देवान भायर काडलो. रागान न्हय, पूण तेवूय बी ताणें मोगान केलें. बिकॉज ताका जासलें मनशाक ताणें साल्वार केल्लो. बिकॉज त्या गार्डनान ते एका फळाच्या बराबर, झाडा बराबर एक दुसरें झाड आसलें. दॅट वॉज द ट्री ऑफ लायफ. आनी त्या पातकी सैमान मनशान जोरी ते ट्री ऑफ लायफाचें फळ खालें जाल्यार तो त्या पातकी सैमान सदांकाल जियेतलो आसलो. ताका आनी साल्वार करूंक जावचो नासलो. पूण देवाक जाहाल्लें मनशाक साल्वार केल्लो. कित्याक जे मेरेन मनीस ते देवाच्या एकवटान जियेतालो ताच्या जिवितान ती ऑर्डर हाडली न्हू. दॅट वॉज गॉड्स ओरिजिनल प्लॅन. देवाक जाहाल्लें मनीस एक ऑर्डरीन जिवीत जियेल्लो, ताच्या जिवितान सगळें बरें जाल्लें, बरे भाशेन चल्लेलें. पूण आतां जोरी तो देवा कडल्यान कुशीन गेला, देव साणिना न्ही तेका. देवाक जाय तें मनशाचें जिवीत पोत्तून तें ऑर्डरीचें जिवीत जाल्लें, बरेपणाचें जिवीत जाल्लें. तर तो दोशी जाला खरो आपल्या पातकाक लागून. देवाक जाय ताका साल्वार करून पोत्तून आपले सांगाता एकवटान हाडपाक. हालेलुया. थँक यू जीजस. तर ताकाच लागून देव मनशाक गार्डनांतलो काडटा आनी भायर हाडटा. रागान न्हय, पानीश करूंक न्हय, ताच्या जिवितान त्रास धाडूंक न्हय, पूण ताका साल्वार करूंक. हालेलुया. तर भायर हाडटा तेका आनी गार्डनाचें दार कोत्ता बंद. गार्डनाचें दार कोत्ता बंद. तें बंद कित्याक कोत्ता तो? कित्याक ते बंद कोत्ता आनी त्या गार्डनाच्या दारार 2 चेरुबीम म्हणून दवरता. चेरुबीम म्हणल्यार एके तरेचे आंज पडवे, पूण तांच्या हातीन व्हडल्यो आसता उज्याच्यो तोरसादी. असले 2 चेरुबीम तो गार्डनाच्या दारवंट्यार दवरता. कित्याक जोरी तर मनीस त्या मोदली ती प्लेस हा इडन हा जंयसर ते दोगूय जाण एकवटान जियेताले, थंयसर मेळ्ळें कांय नाहल्लें. मेळ्ळें कांय नाहल्लें. देवाच्या जंयसर देव वसता, देव रावता, देव आपलें विराड कोत्ता, थंयसर मेळ्ळेपण कांय ना. मेळ्ळेपण आसलें भायर, त्या गार्डना भायर. तर मनीस जेन्ना पातकी सैमान तो बोल्लो तेन्ना ताचे भितरूय तें मेळ्ळेपण भितर सरलें. जें देव जंयसर आहा थंयसर रावूंक जायनाहलें. तर देवान ताका भायर हाडलो. पूण जोरी तर मनीस पोत्तून देवाच्या एकवटान वेतलो जाल्यार ताका ते गेटींतल्यान भितर सरचो पडटलो, वय की ना? एक गार्डन आहा, पयलो मनीस गार्डनान आसलो, आतां त्या गार्डनांतलो भायर सरलो. पूण त्या गार्डनाक आहा एक गेट. तर पोत्तून भितर वेतलो जाल्यार ते गेटींतल्यानूच वचोंक जाय. पूण ते गेटीर आतां आसात ते 2 चेरुबीम जांच्या हातीन आसा उज्याच्यो तोरसादी. आनी त्यो
Bible म्हणतात त्यो they are rotating all the time. So when they are rotating, what happens is if anybody tries to enter, कोण जरी try पासून कोत्ता, they cannot survive. They cannot pass through that gate. If they even try to pass through that gate, they have to die. They have to die. Only then they can enter again into the garden. Only if they die, they can enter into the garden. फकत ते मेले जाल्यारूच त्या गार्डनान पोत्तून भितर सरोंक जाता. तर मनशाक जोरी तर देवा बराबर पोत्तून एकवट जोडूंक जाय जाल्यार तांच्यांनी मरोंक जाय. समजता सगल्यांक? हांगा पासून समजलें? तर जोरी तर मनीस देवा सांगता पोत्तून एक जातलो जाल्यार मनशान कितें करूंक जाय? मरोंक जाय. कित्याक जे मेरेन मनीस मरोना ताजो तो सोयम पातकी सोयम आसलो तो ताजे भितरलो भायर सरोना. वय मेल्यारूच तो पातकी सोयम भायर सरता. आनी मनीस जरी पोत्तून गार्डनान वेतलो जाल्यार तो पातकी सोयम भायर सरोंक गरज. कित्याक त्या पातकी सोयमा बराबर मनीस देवा सांगाता एक जावंक जायना. तर तो मोहन्ना वरवींत तो मनशाचो पातकी सोयम भायर सरोंक जाय. पूण जे मेरेन मनीस जशें हांवें म्हणलां ते भाशेन मनीस देवा सांगाता एक आसलो ते मेरेन ताच्या जिवितांत सगळें बरेंपण आसलें. तो केन्ना दुयेंत पडून आसलो. ताका कित्याचें केन्ना उणेंपण नासलें. ताका केन्ना कोणाचें रीण घेवपा पडून नासलें. कित्याक ताच्यो सगल्यो गरजो देवान तांकां फावो केल्ल्यो. पूण जेन्ना तो त्या एकवटांतलो भायर सरलो तेन्ना ताज्या जिवितांत हे सगळे कोश्ट त्रास भितर सरले. बिकॉज त्या गार्डना भायर हाडलें मेळ्ळेपण. गार्डना भायर हाडलें मेळ्ळेपण. सो तो नितळसाणीच्या जाग्यार अ स्टेट ऑफ प्युरिटी वेर नथींग वॉज रॉंग, एवरीथींग वॉज इन ऑर्डर. ही केम फ्रॉम दॅट टू अ प्लेस where there was sickness, where there was lack, where there was poverty, where there was strife, where there was enmity among people. To escape that, man had to die. Hallelujah. जोरी तर मनीस गार्डना भायर जे मेळ्ळेपण आसलें तातूंतल्यान जोरी एस्केप जातलो आसलो जाल्यार ताका मरोंक जाय आसलें. जोरी तर तो गार्डना भायर जीं दुयेंसां आसलीं तातूंतल्यान जोरी एस्केप जातलो आसलो, भायर सरतलो आसलो जाल्यार ताका मरोंक जाय आसलें. गार्डना भायर जें उणेंपण आसलें तातूंतल्यान जोरी मनीस भायर सरतलो आसलो जाल्यार ताका मरोन पोत्तून गार्डनान भितर वचोंक पडटालें. तर आमकां देवान जें सुबावपणी जिवीत दिलां तें जोरी अणभवतलीं जाल्यार आमकां दर एकल्याक मरोंक गरज आसली. बिकॉज जें मेळ्ळेपण आमचें म्हजे भितर तुमचे भितर आसलें तें मेळ्ळेपण घेवन आमी देवा सांगाता एक जावंक जायना आसली. आतां पोत्तून सांगता देवा सांगाता सगळें बरेंपण आसलें. बिकॉज देवानूच ते नेम कायदे घालून ते सगळे रचनेक एक ऑर्डर दिल्ली. पूण ती ऑर्डर चलताली जे मेरेन मनीस देवा सांगाता एक हाडलो. द ऑर्डर दॅट मॅन गॉड हॅड पुट इन प्लेस वर्कड टिल द टायम मॅन वॉज वन विथ गॉड. बट द मिनिट ही सेपरेटेड फ्रॉम गॉड there was disorder in his life. There was all kind of negativity in his life, all kind of sickness in his life, poverty in his life, lack in his life, hatred, and all kinds of negative emotions in his life when he separated from God. But to become one with God, the price was death. Hallelujah. So now, this is the bad news of our life, that we cannot be one with God. Hallelujah. Now we have to live with that reality. You all are ready to live with that reality?
So you are ready to die? Hallelujah. Thank you, Jesus. जोरी तर कोण कितली जाणां गाडयो चलयतात? तुम्ही चलयतात न्हू? ती दोगांच जाणां आख्ख्या हॉलान गाडयो चलयतात. हांगा बासीन आयल्यान दिसता. ओके, टू व्हिलर कोण कोण चलयता? आणि फोर व्हिलर? हे यंगस्टर्स कितें तुम्ही सायकल पासून चलयनात रे? सायकल चलयता सगळे तरणाटे चलयता न्हू गाडयो, मोटरसायकली पळय हात वयर काडिनात पळय ते. ओके, आतां जोरी तुमी वेतात चलोवन. ओके, मोदें वाटेक हा सिग्नल मोडलें आनी फुडें वचोन गेले. फुडें पळोवंक गेल्यार हा ट्रॅफीक पुलिसांनी तुमकां आडयले. चलान दितले वो ना? दितले न्हू? आनी तुमी म्हणूंक जाता अरे आयजूच मातशी फास्ट वचोंक जालो, लेट जाताली म्हाका, सोड रे आसूं. मेवल्या बी आसतले न्हू? म्हाका तर मेवला. तुमकां मेवल्या? चलान बी मेवला केन्ना? हेल्मेट घालूंक ना म्हणून तरी मेवला आसतलो, होय न्हू? ओके, तेन्ना तुमी म्हणूंक जातालें तांकां अरे आयजूच घालूंक ना, आयजूच दिसलो घरा कडेन, आयज चलान दिनाका म्हणूंक जातालें? नेम काय म्हणूंक जाता, पूण नेम कायद्या प्रमाणें चलान तर सगल्यांक पडोंकूच जाय, होय? कित्याक तो कायदो आहा गाडी चलयतना, इथं हेल्मेट घालूंक जाय, ऑर सिग्नल आहा थिंगासर सिग्नल पडलें म्हणटा थांबूंक जाय. तें जरी कायदो आमी मोडटा जाल्यार चलान पडटा. ओके, तर तुमकांय समजया चलान तो पडलो म्हणून. आतां चलान तो भरल्या बगर फुडें वचोंक जायना. तुमी चलान तो रिसीट दी आपूण मागीर पे कोत्ता म्हणून फुडें वचोंक जाता? त्याच टायमार बरोवंक जाय तो. ओके, सो बरिना ते मेरेन तुमी थिंगासर शिरकोन उरलीं, फुडें आनीक वचूंक जायना. आतां तो चलान तुमचे लागीं बरोवंक जायना, कित्याक बोल्सांत कांयच पयशे ना. मागीर कितें कोत्तल्यात? आतां जीपे येयलां पूण जीपे नाहल्लें तेन्ना मागीर कितें कोत्ताले लोक? ओके, सो ते तुजें लायसन्स सोदताले आनी म्हणटाले फाल्यां येवन ऑफिसान येवन पे करात. पूण फायन तर बरोवंकूच जाय आसली. एके वाटेन ना दुसरे वाटेन फायन तर बरोवंकूच जाय आसली. फायन बरी नासतना फुडें वचोंक जायना. हालेलुया. त्याच वेळार आतां तुमकां पयशे भरूंक कांयच तांक ना. ओके, पूण त्या वेळार आनी कोण येता आनी म्हणटा आपूण तुजी फायन भरता. पुलिसांनी म्हणूंक जाता ना फायन ताका पडल्या, ताणेंच बरोवंक जाय. पुलिसांनी म्हणूंक जाता ना न्हू. जरी तो तुका फायन पडल्या आनी तो येवन म्हणटा आपूण तुजी फायन पे कोत्ता, पुलिसांनी आडावंक जायना न्ही ताका. ती फायन ताणें पे करूंक जाता. आतां फायन कोणाची? तुजी न्हू. पे केल्या कोणें? ताणें. हेंच जेजून केलें. जोरी तर मनीस देवा सांगाता एक जावंक जाहलो जाल्यार ताकाय एक फायन भरूंक जाय आसली. आनी ती फायन पयशांची न्हू, भांगाराची न्हू, सिल्वराची न्हू, पूण ती फायन खूद आपल्या मोन्नाची. द फायन फॉर अस, द प्रायस फॉर अस टू बिकम वन विथ गॉड अगेन इज death. Now we had to die, but then Jesus comes and says, I will die in their place. I will pay their fine. I will pay the price for what wrong they have done. Hallelujah. Now can anybody say, नेम कायद्या प्रमाणे फायन ताणीच भरूंक जाय, Jesus cannot pay the fine? No, right? So Jesus died as a substitute for us. तो मेलो, जेजू मेलो आमकां एक सबस्टिट्यूट कहो. आमी जे मरण फारीक करून देवा सांगाता एक जावंक जाल्लें तें मरण आमचे वयलें काडून जेजू म्हणपा लागलो आपूण तांच्या जाग्यार मरता. तर ताणें ती फायन आतां पे केली. हालेलुया.
ताणें जेजून ती फायन आमच्या जाग्यार पे केली. आतां फायन पे केल्या म्हणटोच आमी फुडें वचोंक जाता? वय न्हू, चलान तुमकां पडला, चलान जालो पे, मागीर कोणें तुमकां आडावंक जाता? ना न्हू. फायन पे केली म्हणटोच फुडें आनीक वचोंक आनी कोणें आमकां आडावंक जायना. आनी हेन्स जाता इन द स्पिरिच्युअल. वेन टुडे Jesus has paid that fine so that we can become one with God again, without we ourselves having to die that death. आमी जें मरण भोगूंक जाहाल्लें तें आमचे वयलें निवारून जेजून तें आपल्याचेर व्हेलें आनी तो आमच्या जाग्यार मेलो. कित्याक? आमी बापा सांगता पोत्तून एक जावंक. तर जेन्ना सरी जेजून ती फायन पे करून तो आमच्या जाग्यार मेला आनी आयज हांव तूं सगळीं जाणां आमी देवा सांगता बापा सांगता एक जावंक जाता जाल्यार तें पोत्तून ची ऑर्डर बापा सांगा बापाच्या एकवटान मनशाच्या जिवितांत ऑर्डर हाडली, बरेपण हाडली, तिवूय आमकां लागू जावंक जायना. ओरिजिनल एक प्लॅन हाडलो. ओके, ओरिजिनली मनीस आनी देव एक हाडले. ते एका कारणाक लागून दोशी जाले. पूण जोरी ते पोत्तून एक जातले जाल्यार तांकां मरोंक जाहल्लें. पूण तें मरण आमच्या जाग्यार जेजू मेलो. फायन तर पे केलीत, तर तुवें आनी हांवें आयज पोत्तून देवा सांगता एक जावंक जायना? जाता? 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 थोडीं जाणां वय म्हणिना, हांव ताका लागून पोत्तून मागता विचारता हांव. जाता? पोत्तून आमी देवा सांगता एक जावंक जाता? 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 देवा सांगता आमी एक जावंक जाता? इट्स नॉट अ ट्रिक क्वेश्चन. ओके ओके, जालीं, जाता ओ जालीं, पूण देवा सांगता तो एकवट आयज आमच्या जिवितांत आमी भोगूंक मेवता? वय? येस? That is absolutely correct. Today we are one with Christ. Poile, thank you, Jesus. Only one person is excited by that, I think. Thank you, Jesus. तर जो ओरिजिनल प्लॅन हाडलो, ओरिजिनल ऑर्डर जी देवान थाऱ्यान घातलेली, आपल्याचो आत्मो आनी मनशाचो आत्मो एक जावन जियेतले, ती ऑर्डर तुटलेली. पूण आयज जेजूच्या मोन्ना वरवीं ती ऑर्डर देवान पोत्तून वेव्हारांत घातल्या, इस्टॅब्लिश केल्या, की ताजो आत्मो आनी आमचो आत्मो आयज एक. ताकाच लागून हालेलुया, ताकाच लागून पवित्र आत्मो आयज तुजे आनी म्हजे भितर वचता. ना जाल्यार जोरी तर आमकां पातकाचें सोयम आजुनूय हाडलें जाल्यार पवित्र आत्म्याक आमचे भितर येवंक जातलो आसलो? तर कोण सगळीं म्हणटात ती हात वयर काडात, तुमचे भितर पवित्र आत्मो आसा. I think you all are not answering because I'm speaking Konkani. Okay, everybody who agrees that you all have the Holy Spirit in you, raise your hands. Do you have the Holy Spirit in you? Raise your hands. No? हात वयर काड मरे तर. It is in you. That is what I'm asking. Azuni ha bitor? Yes, all of us have the Holy Spirit. What does that mean? That your spirit and God's spirit right now, right this very moment, is one. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
So now, if your spirit and God's spirit is okay, but before I go to that, I'll show you a scripture so that it is absolutely sure. Once we have the written evidence of it, एक part proof मेवलो जाल्यार पडटलें न्हू. 1 Corinthians 6:17. But he that is joined unto the Lord. Okay, wait. सारकें भितर काळ जावन रिगो म्हणल्यार please say with me, okay? But he that is joined unto the Lord is one spirit. But he that is joined unto the Lord is one spirit. Hallelujah. Okay. Now we have the written evidence that we are one spirit with God. Yes? So now, are we back into the garden? Are we back into the garden? No. Now the garden is in you. Because that is where God and man has become one. The garden is in you. God is in you. God is not in a separate place right now. God is in you, in each and every one of us, in you and me. That is why God's spirit and our spirit have both become one spirit. देवाचो आत्मो आणि आमचो आत्मो आता एक जाला. आणि त्या एकवटान ओरिजिनल प्लॅन कितें आसलो? सगळें देवाचें बरेंपण आमच्या जिवितांत अनुभवूंक, वय जे मेरेन मनीस देवा सांगाता एकवटान आसलो ताच्या जिवितांत बरेंपण आसलें, कांयच मेळ्ळेपण नाहल्लें, तर जोरी तर आमचो आत्मो आयज देवाच्या आत्म्या सांगाता एक जाला. आमच्या जिवितांत देवाचें सगळें बरेंपण आमी अनुभवूंक जाय. वय डावट हा कोणाक? डावट हा? पुरो कन्विन्सिंग आन्सर येना म्हाका. डावट हा? प्रेज गॉड. बिकॉज आमचे कडेन एविडन्स आहा की हो नेम कायदो ही दिस इज द ऑर्डर दॅट गॉड हॅज पुट इन प्लेस, दॅट इफ इट इज नॉट गोना शेक. झाड सकयल्यानूच वयर येता, वयरच्यान सकयल वाडोना न्ही. तो एक नेम कायदो. ते भाशेन होय एक सृश्टीचो नेम कायदो की जो कोण देवा सांगाता एक आसा ताच्या जिवितांत देवाचें बरेंपण अनुभवूंक मेवतलें. आतां देवा सांगाता बरेंपण आहा म्हणल्यार देवा सांगाता दुयेंस ना, उणेंपण ना, कोणा सांगाता दुस्मानकाय ना, टेन्शन ना, वारी ना, एंग्जायटी ना, डिप्रेशन ना, असलें कांयच देवा सांगाता ना. कित्याक देव जंयसर आसा थंयसर तें थिगूंक जायना. इट कॅन नॉट एक्झिस्ट. सिकनेस, डिप्रेशन, worry, anxiety, poverty, and all of the dirty things of this world cannot exist where God is. Hallelujah. Now, God is in you. God is in you. God is in each and every one of us. So if God is in every one of us, can depression, can anxiety, can worry, can sickness, can poverty, can hatred exist in us? तुका केन्ना केन्नाचो राग येवंक ना? नो म्हणटा तो. तुमकां केन्नाच कोणाचो राग येवंक ना? आयला न्हू? So how is that existing where God is there? How is that God existing when God is there?
Satan, if sickness cannot exist where God is, Satan can. Now all those things are still there. God is in spirit, yes. But all those things are still there because we have not renewed our mind. Now, what is happening is, like I said, there are 3 paths to man, right? There are 3 paths to man. Which are they? Get the order correct. Spirit, soul, and body. Spirit, soul, and body. Why I'm saying get the order correct is because you are not your body. You are not your soul. You are a spirit. All of us are a spirit. We are a spirit, we have a soul, and they live in a body. समजता सगळ्यांक आमी आमची कूड न्ही, कूड मेली ती कुसोन वता, पूण ते कुडी उपरांतूय कितें तरी जिवें उत्ता. कितें तें? आमचो आत्मो पयले सुवातेर आमचो आत्मो जितो उत्ता न्हू. आत्म्याक मरण ना. जावं देवा सांगता जावं देवाची आड, आत्मो सदांच जिवो उत्ता. आत्मो मरोना. तर तो आर रियल आयडेंटिटी आमी खरेपणी पळोवंक गेल्यार आत्मे. जांकां एक मन आहा आनी तो आत्मो तें मन घेवन एक कुडीन जियेतात. हालेलुया. समजलें सगल्यांक? कोणाक समजना हात वयर काडात. बिकॉज दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर यू टू अंडरस्टँड दॅट वी आर नॉट आवर बॉडीज. When you look at yourself, what do you see? You see yourself. That's the body. You see your body. But is that all that is there to you? No, right? Apart from the body, you also have a soul. Can you see your mind? No, right? All that you can see is your body. You cannot see your mind. Can you see your spirit? No, right? What you see is a temporary thing. The body is a temporary thing. But the spirit is a permanent thing. The spirit does not die. So at our core, we are a spirit. आमी सगळीं आत्मे जांकां मन आहा आनी जे रावता एके कुडीन. आनी जेन्ना तो कुडीचो टायम सोंपता तेन्ना तो आत्मो आनी मन कूड सोडून they go to the spiritual world. Hallelujah. Now, God and man, आमी म्हणला देव आनी मनीस एक जाल्यात. Where have they become one? In spirit. They are one spirit. तर सगळें देवाचें बरेपण खंयसर आसतलें? In a spirit. In a spirit. Now, both these worlds exist. Yeah? These 2 worlds are there. One is the spiritual world. One is the physical world. Hallelujah. The heavens and the earth. One is spiritual. The other is the physical. One is the world that we can see. The other is the world that we cannot see. We can see the physical world. Physical world आमच्यानी पोंक जाता. पूण spiritual world आमच्यानी पोंक जायना. पोंक जायना म्हणजे तें ना आसा न्हू. स्पिरिच्युअल वर्ल्ड आसा. फकत तें ह्या आमच्या कुडीच्या दोळ्यांनी आमकां पोंक जायना. तें आमकां दिसना. But it is still very, very real. Hallelujah. तर we are one with God in that spiritual world which we cannot see with our eyes. That is where all the goodness of God
is there. The spiritual world. In our spirit, we cannot see it with our physical eyes, but it is there, 100% there. Hallelujah. Thank you, Jesus. Now, that spiritual world is like a tank. Okay? Gara sogalangir tank yo ha? Utkacho? Aha nu? तुमच्या टँक हा त्या टँकांसान जोरीतोर किचनान नोवाक उदक येतलें तें डायरेक्टली येता वाऱ्यान पायप हा न्हू टांकयेकच्यान त्या नोवाक कनेक्टेड एक पायप हा वय तर आनी त्या नोवांतलें उदक आमी भरून घेता वापरता वय न्हू तर that spiritual world is like that tank. That spiritual world is like that tank. Now that tank is full of the goodness of God. देवाचें सगळें बरेपण त्या spiritual tankan already भरून आहा. ताका limit ना. तें भरून आहा. That is why Jesus said abundant life. ते भरून ती तांकी वतो पर्यान देवाचें बरेपण ते आमचे स्पिरिच्युअल टँकान आहा पूण तें जोरी सेम सिस्टम टँक जोरी टँकांतल्यान जोरी उदक भायर येतलें आमकां म्हाका तुका वापरपाक तेका एक पायपलायन जाय आनी त्या पायपलायनाच्या एंडाक एक नोवूय जाय वय दॅट टॅप इज द सोल दॅट टँक इज आ स्पिरीट बट दॅट टॅप इज आ soul. Hallelujah. Thank you, Jesus. So that tap is our soul. Now, just because we have a tap, can we go and put a utensil underneath and the utensil will get filled automatically? We have to open the tap, no? Tap to amka ukdung jay, no? Turn korung jay. That is what we need to do to receive all of the goodness from our spirit, our spiritual tank to our physical. We have to turn the tap of our soul, meaning we have to renew our mind to see what is there in the tank. If you don't believe, zori to tumi believe it korina ki te tankan udok ha म्हणून जाल्यार टॅप ओपन करतल्यात ना न्हू जेन्ना तुमी जाणो ओ तुमी बिलीव करता की टँकान उदक हा म्हणून तेन्नाच वचोन तो टॅप आमी ओपन करतले सो द टर्निंग द टॅप इज द एक्शन ऑफ वी रिन्यूईंग आवर मायंड आमचें मन बदलूंक आमचें मन नवसरूंक पळोवपाक ते टँकान जें देवाचें बरेपण भरून आसा पळय तें आतां टँकान जरी तुमी णव अशी हा णवा पोनाक आयदन घातलां भरपाक टॅप ओपन करतना टँकान कितें हा तें दिसता तुमकां ना न्हू तेच भाशेन जेन्ना आमच्या स्पिरिटान जें बरेपण हा तें टॅप ओपन करून आमी आमच्या जिवितांत फिजिकल जिवितांत रिसीव करून घेता तेन्ना आमकां पळोवपाक गरज ना की ते टँकान उदक आहा की ना पळय तें and that is where our problem lies because when it comes to receiving and enjoying the abundant beautiful life of God we first want to see that it is really there in the tank or no we first want to see आमकां तें पयलें पळोवपाक जाय तेका लागून आमी म्हणटा हिलींग म्हजे कुडीन म्हाका पयलें पळोवपाक जाय तेन्नाच म्हाका बिलीव करूंक जातलें बट हिलींग खंय आसा हिलींग आसा तें स्पिरिच्युअल टँकान न्हू तें आमी आमचें मन बदलून मन नवसरून टू बी एबल टू सी दॅट इट इज देर इन द टँक विदाउट वॉन्टींग प्रूफाची गरज पडनासतना प्रूफ मागिनासतना आमी बिलीव करपाक that is our
that is our effort right now. आमी जरी कितें आमच्या जिवितान effort करूंक जाय, try करूंक जाय, that is to believe that our spiritual tank is full of the goodness of God without wanting proof, without asking for proof. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So healing is there in everybody's tank? Yes? Do we need proof to know that healing is in everybody's tank? No? Okay. Very nice children of God, y'all are. Huh? Y'all are not wanting proof. See, wanting to see proof with our eyes is one thing, but having the proof given to us is a different thing. Wanting to see proof of it happening is one thing. So if you have the challan, okay, and you go ahead, again, a police fellow stops you. If you don't have the challan, can he give you another challan? The police inspector will say, okay, there is the spirit in you, I will not give you challan. Yeah? See, brother, don't feel bad, okay? We're just... Are you are a very naughty fellow. Example, huh? Not really. You are a very naughty fellow. Maybe brother is saying you are a very rich fellow. You have extra money to spend. So you go and break another signal. And then again the police fellow stops you. Can he give you another challan? He can. But if you already have a challan, then he can't give you a second one. You are set for the day. If you have paid once, you are set for that day. He can't give you another one. But if you are not carrying that challan, then you have to pay another fine. No. That is why in this also, yes, the spirit is there in you. But over here also, you need to be aware, you need to carry that challan because you need to show that the price is paid. Hallelujah. There is a spiritual battle happening where the enemy is trying to convince you that you are not saved, that the healing is not there in your tank, that any kind of blessing that you're seeking for is not there in your tank. What is the enemy trying to convince you? The enemy has already lost. Enemy cannot do anything to you except try to convince you that your tank is empty. That's all the enemy does. When the enemy tries to tell you that your tank is empty, that is a lie that is coming with you. That is a lie that is coming with you. But at that time, you have the spirit in you, but you also have the written evidence which you can show saying, here, my tank is full. जेन्ना सोयतान आमकां नाडूंक येता तेन्ना तो कितें कसली फोट घेवन येता. सोयतान जेन्ना आमकां बुलोवपाक येता तेन्ना ताजी बुलोवणी हीच की तो आमकां दाखोवंक सोदता की आमची स्पिरिच्युअल टँक एम्प्टी आसा म्हणून, की देवान त्या टँकान कांयच घालूंक ना म्हणून. पूण एक्चुअली तें ट्रूथ. That is a lie. That is not the truth. देवान आमची स्पिरिच्युअल टँक आपल्या बरेपणान भरल्या. पूण आमकां ती खबर आसूंक we have a written evidence. This is the difference between having that evidence and asking for proof. Hallelujah. So, tank full ha म्हणून देवाचें उतर आमकां evidence. देवाचें उतर आमकां evidence. आमी जेन्ना म्हणटा ओके हांव बिलीव करच्या पयलीं म्हाका तें टँकान कितें आहा तें पळोवपाक जाय. That is the time we are asking for proof. And that is the difference between showing evidence and asking
for proof. If we are saying that for me to believe that I am healed, I need to see it in my body, then we are asking for proof. जेन्ना आमी म्हणटा पेकोणी म्हाका मेवल्या म्हणून हांव विस्वास दवरतां, हांव सोत मानतां, जाल्यार म्हाका ती पेकोणी म्हजे कुडीन पयली पळोवपाक जाय. जेन्ना आमी तें म्हणटा तेन्ना आमी प्रूफ मागता. पूण जेन्ना आमी तो प्रूफ मागिनासतना आमी फकत देवाच्या उतरांतलो एविडन्स दाखयता, तेन्ना आमी विस्वास दवरता प्रुफाची गरज नासतना. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. समजलें सगल्यांक? कन्फ्युजन आहा? भूक लागल्या? प्लेटी पळोवन भूक लागल्या खंय. Thank you, Jesus. Okay. आनीक एकूच स्क्रिप्चर घेवया आनी मागीर सोंपोवया. ओके, हो एक स्क्रिप्चर घेवन सोंपोवया. Can we go to 2 Peter 1:3? 2 Peter 1:2. So let's start from 2. सिस्टर, हो स्क्रिप्चर आमी कोंकणीनी वाचया. ओके. Verse 2. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. So what is multiplied? Grace and peace. Now, if we have to give a summary of everything that God has done for us, and everything that he has given, we can say it is his grace, because ताणें सगळें आमकां फुकट दिलां. टँक जोरी फूल हा, then that is God's grace. The tank full जावपाक you and I have not had to work. No, it is full because Jesus paid the price. Yes, through his death it became full, a spiritual tank full of God's life. Yes. So in his grace, we have our tank full. Now that grace and the peace that comes with that grace will be multiplied unto us. That means it will grow and grow and grow in our life through what? Through the knowledge of God and of Jesus our Lord. So the tank is full, but do we need to know what is there in that tank? We do need to know. We don't need to see it, but we need to know. We don't need to see. We don't need to see it with our physical eyes, but we need to know that the tank is full and what is there in that spiritual tank. What is there in that abundant life of God. Hallelujah. We need to know. We need to have the knowledge of that. We need to have the knowledge of his grace. We need to have the knowledge of everything that he has provided for us, everything that he has done for us, everything that he has put in our physical tank. आमकां ताची इन्फॉर्मेशन आसलें ताची नॉलेज आसूंक गरज. हालेलुया. लेट्स गो टू 3. According as his divine power, he has given unto us all things pertaining unto life and godliness through the knowledge of him. Now, has he given us all things that we need to live a life on earth as well as a fulfilled life with God? He has given us everything that we need.
That means the tank is full. Everything that we need to live a good life here on earth and in that union with God, He has given us all of that. How? What did we read in the previous scripture? By His grace. जाची कित्याची आमकां गरज ह्या संवसारार जिवोवपाक, this physical जिवीत जिवोवपाक, आनी फिजिकलूच न्हय, देवा सांगाता ते स्पिरिच्युअली जिवीत जिवोवपाक जाची कित्याची आमकां गरज आहा तें देवान सगळें आमकां दिल्लें आहा. कित्यान? आपले काकुतीन आनी आपले कुरपेन. कुरपा इज गॉड्स ग्रेस. आपले कुरपेन आमकां कांय जोडूंक पडनासतना ताणें तें सगळें आमच्या टँकान भरून दवरलेलें आहा. Do we need healing? Do we need perfect health to live a good life here on earth? Yes? Yes? We don't need good health to live happily on the earth? Thank you, Jesus. If we say no, we don't need, then we're saying Jesus died for no reason. It is His will for us to have perfect health. And तें ताणें आमच्या टँकान घालून दवरलां. So the tank has healing. The tank has पयशांची गरज आहा संवसारार जियेताना. Yes? Financial blessings are in the tank. सगळे सांगाता एकवटान बरे भाशेन मोगान जिवपाक गरज आहा. Yeah? All of that love He has poured in the tank. Everything that we need, जाची कित्याची आमकां गरज आहा एक बरें जिवीत जिवपाक, तें सगळें देवान आमकां ऑलरेडी फावो केलां आपले कुरपेन. पूण आमकां ताची वळख आसूंक गरज. आमी जाणो जावंक गरज की तें टँकान कितें कितें आहा पळय तें. Through the knowledge of Him that has called us to glory and virtue. But how do we know what is there? What is there in that tank? Let's read 4. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by these promises you might be partakers of the divine nature. Hallelujah. Having escaped the corruption that is in the world through lust. Okay? Whereby He has given unto us promises. Okay? देवान आमकां जायत्यो promises दिल्या. कित्याक लागून? So that we become partakers. Sister, can you read only verse 4? एक सेकंड ना रिपीट करता तुजे फाटल्यान मायक पळय ऑन आहा जाल्यार. थँक यू जीसस. ह्या आपल्या उदार बरेपणाक लागून. ह्या आपल्या उदार बरेपणाक लागून म्हणत म्हज्या फाटल्यान सिस्टरी फाटल्यान. ह्या आपल्या उदार बरेपणाक लागून उंच मोलाची आनी वर्ती देणी. उंच मोलाची आनी वर्ती देणी ताणें आमकां बासायल्यान. ताणें आमकां बासायल्यान. हे पोरी संवसारांतल्या कुसडेपणांतली आनी फोटकिरे आशेंतली सुटोन तुमी देवाच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावतात. पोतून एक पार्ट वाच सिस्टर. लेट्स ऑल रिपीट दिस वन्स मोर अँड रिमेंबर इट. मोनान गोट करून घेवया what this scripture says. Okay? ह्या आपल्या उदार बरेपणान लागून उंच मोलाची आनी वर्ती देणी ताणें आमकां बासायल्यान.
ह्या पोरी ह्या पोरी संवसारांतल्या कुस्टेपणांतली कुसडेपणांतली आनी फोटकिरे आशेंतली आनी फोटकिरे आशेंतली सुटोन तुम्ही देवाच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावतात तर ताणें आमकां उंच मोलाची आनी वर्ती देणी बासायल्यांत दॅट्स अ प्रॉमीस. नाव गॉड नेवर ब्रेक्स हिज प्रॉमीस. देव कितें बासायता तो ताचे आड वचना. देवान आमकां उंच मोलाची आनी वर्ती देणी बासायल्यांत. कित्याक आतां पयलेंच सांगलां ते भाशेन आतां आमी संवसार देवा सांगाता एक जाल्या आनी देवा सांगाता जी एक जाल्या तांचे भितर संवसाराचें कुसडेपण आनीक रावंक जायना. कित्याक रावंक जायना कित्याक आतां जी देवा सांगाता देवाच्या आत्म्या सांगाता एक जाल्या ती देवाच्या जिविताची भागीदारां जाल्या. भागीदारां म्हणजे कितें? Partners. The word used here is partakers. If we go to AMP, let's see what this word says. Verse 4. Here. And become sharers of the divine nature. That means we share the life of God. देवाच्या जिविताची आमी भागीदारां जाल्या. आतां देवाचें जिवीत कसलें? दुयेंत जिवीत देवाचें? A good life, a life of health, a life of prosperity, a life of peace, a life of abundance, a life of love. That is God's life. And now we have become sharers of that life. We have become partners in that life. That means that same life can be our life. But for that, we need to know the promises of God. We need to know all of the promises of God. Because through the knowledge of these precious promises, will whatever is there in that tank come to us to enjoy. When we open the tap in our mind, we open it by believing and confessing these promises. That is why, simple example of healing. Healing is there in the tank, but you have to, if you want to experience it in your physical body, you have to open that tank by first of all knowing that promise. Zoritor healing the spiritual tank ansan आमचे कुडीन फिजिकल कुडीन येतलें जाल्यार आमी तो मोदें टॅप आसा आमच्या मनाचो तो उक्तो करूंक जाय. हाव? बाय फर्स्ट ऑफ ऑल नोईंग द प्रॉमीस. पयले सुवातेर त्या प्रॉमिसाची जाणवाय घेवन वळख घेवन आनी दुसरे सुवातेर तें आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारूंक बाय कन्फेसिंग with our mouth. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So now, are you one with God? Only 5 people. Are you one with God? Are you one with God? Are you one with God? Is your spirit one with God? Do you have the life of God? देवाचें जिवीत तुमचें जिवीत एक तुमचे कडेन देवाचे तुमी देवाच्या जिविताची भागीदारां जाल्यात. Are you the sharers of God's life? Yes, man. Why? Why has the energy gone down? Are you the sharers of God's life?
तुम्ही देवाच्या जीविताची भागीदारां कशे पोरी थ्रू हिज प्रॉमिसेस थ्रू हिज प्रॉमिसेस थ्रू हिज प्रॉमिसेस अजूनही डाऊट हा थँक्यू जीसस थ्रू हिज प्रॉमिसेस तो त्या प्रॉमिसांची आमकां जाणवाय मेळूंक गरज वय की ना yes we need to know those promises we need to believe those promises without wanting proof and then we need to confess those promises out of our mouth hallelujah thank you Jesus praise you Jesus hallelujah all those who are hungry say hallelujah. So we'll do a small Thanksgiving prayer and go for lunch. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus, that you paid the price for us. Not with money, not with gold, not with silver, not with diamonds, not with any of the worldly riches. None of that could pay the price for our life, for us to become one with God. The price that was needed, Jesus, was your blood. Nothing less. Your blood, Jesus. Your whole, you emptied yourself, Jesus, out for us so that we could become one with God. Through lies, through deceptions, we were taken away from God. But Jesus, you paid that price for us so that we can become one with our Father. You ransomed us. You saved us with your blood. You loved us that much, Jesus. And through your blood, Jesus, we can confidently say today that we are one with the Father. Where we can confidently say, God and I are one spirit. And thank you, Jesus, that through this sacrifice of yours, because we are one with God, we today share in the life of God. You have taken all of the dirt of this world, all of the negativity of this world out of our life and given us the life of God, the life of peace, of health, of prosperity, of love, of joy, of happiness. Total and complete. Nothing missing, nothing broken in this life. We thank you, Jesus, that you paid the price for it. We don't have to pay the price for it. You paid for it and you saved us through your blood, Jesus. We believe right now, Jesus, that we are one with God and God's life is flowing in us. God's life that is flowing in us is taking out everything that does not belong to God. It is destroying all of the lies of the enemy. It is destroying all of the strongholds of the enemy. We see that goodness, that life of God. And we believe it. We believe it because you have given us your precious promises. Through those promises, Jesus, we speak the life of God over ourselves. Our life is full of health, peace, grace, love, prosperity. That is our inheritance because the price is already paid. It is rightfully ours. Nobody can deny us that. It is rightfully ours. Thank you, Jesus, that you gave it all to us freely as a gift. And the life that we today live is not our life, but your life.
your life, your perfect life, your life of abundance and your life of righteousness. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. We love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah.